पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां एक दिसाच्या गुजरात भेटेर 20,000 कोटी रुपयाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे बसयतले बुनियादी फातर आनी कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण. सांग्यातल्या नूतनीकरण केल्ल्या थळाव्या भलायकी केंद्रांचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें उक्तावण. नव्या डायलिसीस केंद्र लेगीत केले लोकार्पीत. पणजी शार महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचेर रोहित मोन्सेरात आनी उपमहापौर पदाचेर वसंत आगशीकर हांची बिनविरोध निवड. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी भेटयल्या परबीं. देशातली इंधन आणि घरगुती गॅस पुरवण आसा सुरळीत. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेन अधिकाऱ्यांनी दिल्या माहिती. पोरण्या काळातले थोर रंगसम्राट सर्गेस्त रघुवीर मुळगांवकर हाच्या 50व्या स्मृती दिनाची कला अकादमीत जाली कार्यावळ. चरित्र पुस्तकाचे जाले विमोचन. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात भेटेर वचपाचे आसात. सकाळी गांधीनगर हांगच्या कोबा तीर्थ संप्रती म्युझियम ह्या संग्रहालयाचे तांच्या हस्तुकीं उक्तावण जावपाचे आसा. दनपारां सहानंद हांगच्या केन सॅमिकॉन प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले. ह्या भेटेन प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं 20,000 कोटी रुपयाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसोवपाचे तशेंच कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण जावपाचे आसा. हातूंत कनालस ते जामनगर, राजकोट ते कनारस, गांधीधाम ते आदिपूर ह्या मजगती रेल्वे प्रकल्प तशेंच अहमदाबाद ते धोलेरा मजगती महामार्ग प्रकल्पाचो लेगीत आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भेटे मजगती गुजरातांत कांय महत्वपूर्ण उद्देगीक नागरी तशेंच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची सुरवात जावपाची आसा. देशातल्या बँकिंग वाठारांत बँक गिरायकांची माहिती सुरक्षीत दवरपाचेर सरकारान भर दिल्या अशी स्पष्ट गवाय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत दिली. देशांतल्यो बँको खर कायदे आनी नेमांच्या चौकटींत रावन काम करता ताका लागून गिरायकांची माहिती गोपनीय आनी विश्वासूपूर्ण जतन करपाक मजत जाता अशें स्पश्टीकरण तांणी दिलें. The IBC Amendments Bill, which seeks actually to strengthen the existing insolvency framework under the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. Practical challenges and incorporating evolving global best practices are being addressed, and also the experience that we've gained between 2016 and now, with us in between several amendments which had taken place, are being kept in mind. भारताकडे पुरेशा प्रमाणात विमान टरपाई इंधनाचो साठो आसा अशें केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री के. रामोहन नायडू हांणी राज्यसभेत सांगलें. राज्यसभेत प्रश्नवरार उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री जाप दिताले. देशाकडेन फुडल्या 60 दिसांक लागपी विमानाचें इंधन उपलब्ध आसा अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. The second incident about the second part of the question about the West Asia crisis, then we have adequate supply of ATF in our country right now, and the regular process is that the production that happens for ATF, almost half of it is for domestic consumption, half is exported also. So we have supply for the next 60 days without any interruption, and we don't foresee any kind of problem in the ATF production for our country. इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन येवजणेखाला 61,000 कोटी रुपयाच्या 75 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. ह्या प्रकल्पाक लागून देशांत व्हडा प्रमाणात गुंतवणूक जातली आणि सुमार 65,000 रोजगार निर्माण जातले अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत आयोजीत एके कार्यावळींत ते उलयताले. We approved the next tranche of applications for electronics component manufacturing scheme, and with this we now have total of 75 factories, 75 projects which are approved for the ECMS program. Another major landmark today is
out of the 75 project approvals, by now 28 projects have started construction already. 28 projects have started construction already. So that is a very major progress, because people are very keen on achieving scale in the electronics component. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झूजग्रस्त परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशांतली इंधन उपलब्धता पुरेशी आसा अशी माहिती नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत दिली. तेल आनी सैमीक वायू मंत्रालयाच्यो प्रवक्त्यो सुजाता शर्मा, विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल, राजेश कुमार साहा आनी असीम महाजन या अधिकाऱ्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है. रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है. डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है. भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं. इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है. पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं. ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है. हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स BW टियर और BWL, इन दोनों ने वो रास्ता सफर तय किया. इन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं. Around 550,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between India and UAE. Around 85 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remain closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कभी माँ की पुरानी साड़ी थी, अब वही बन गई है एक कहानी. ये है कांथा, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन की महिलाओं की उंगलियों से बुनी हुई विरासत. भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. सांगेच्या नूतनीकरण केल्ल्या थळाव्या भलायकी केंद्राचे तशेंच नव्या डायलिसीस केंद्राचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज जालें.
हे कार्यावळीन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, रिवण जिल्हा पंचायत वांगडी राजश्री गावकर, नगराध्यक्षा सांतिक शागडकर, JSIDCचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित खलप, संचालक दत्ताराम चिमुलकर हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय सरकारान राज्याचे भलायकी उदरगती खातीर केल्ल्या कामाचो नियाळ ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत घेतलो. आम्ही पेडण्यां जेन्ना आमची CSC ओपन केली, जी OPD 250 आशिल्ली ती आतां 450 पावली. जे आनीक लोक प्रायवेट दोतोरांनी वतना जाल्यार सगळे थंय घेवपाक लागले किंवा म्हापशा वतना जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. म्हाका दिसता सेम थींग जातलें. आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला वयलो लोड कमी जातलो, बांबोळेचो लोड कमी जातलो, जेणे करून पेशंट सगळे हांगासरूच येवपाक लागतले. तुमकां जाता तितके बेगीन स्पेशलिटी दोतोर जे हांगासर एवेलेबल करपाक जाय आनी टेलिमेडिसिनची सोय जी हांगासर आमी उपलब्ध करपाक जाय. जे दोतोर बांबोळे बसतलो पण तो टेलिमेडिसिनचेर ताका ट्रिटमेंट कितें दिवपाक जाय तें हांगाच सांगतलो. हांगासरल्या डॉक्टराक इन शॉर्ट ताका ताणें कन्सल्टंटान थंयच पळयतलो अर्थ जातलो, ताची ट्रिटमेंट हांगा मेळटले. ही फेसिलिटीज आमी गोंयांत सुरवात करता जेणे करून सगळ्या जाणांक बांबोळेच वचपाक जायची काय गरज ना. इन्व्हेस्टिगेशन धाडलें काय सुपर स्पेशलिटी दोतोर थंय आसतलो, तो डायरेक्टली थंयच्यान प्रिस्क्रिप्शन हांगा धाडटलो. म्हणजे सगळ्याकारांक बांबोळे वचपाचो लोड जो आसा हो तुमचो कमी जातलो, इतलें तुका आमी आश्वस्त करता. ह्या कार्यावळीक भलायकी, बायलां आनी भुरगे उदरगत तशेंच नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे उलोवप जालें. जे कितें आमी करूं शकता त्या बेगिना बेगीन म्हणजे इलेक्शनाचे पयलीं जे कितें आमकां करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीक विचारून की हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचो दर्जो आमी दिवंक शकना. ताका सब डिस्ट्रिक्ट आनी डिस्ट्रिक्ट उरचेले आनी हेंचे मदीं आमकां ठरोवचें पडटलें. म्हणजे आनी सोयी सुविधा आमी तुमकां दिवंक शकतले. आयज एम्ब्युलन्साची बी संख्या वाडोवपाची चल्ल्या. आयज जेन्ना सुभाषान सांगलेलें आसा की आपल्याक इंटिरियर मोस्ट पार्टान थंय तुमी एक डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स दवरपाक जाय. केसीस कमी आसल्यार बी आमकां वेगळे तरेन लोकांची सेवा करपाची आमकां गरज आहा. आयस्टॅट मशिनाचो जो प्रपोजल जो आहा तो जर आमी बेगिना बेगीन आमी आयज आमचे वेगळे तरेचे इंटिरियर मोस्ट पार्ट्सान आमी जर ते उपलब्ध केल्यार तुमकां 28 तरेचे ब्लड टेस्ट म्हणजे इवन ट्रोपोनिन म्हणून जो आसा तुम्ही जर ते टेस्ट केले तुमकां कळटलें की बाबा तुमकां हार्टाचो इश्यू आसा काय तुमकां आनी कितें विशय जो आहा. म्हणजे तुमकां धांवपळ करपाची गरज पडची ना. वेगळे तरेन लोकांचे जीवन हे सुरक्षीत दवरपाचें काम सरकार करता आनी श्रेय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता जे आमचें नेतृत्व करता. आनी हे प्रत्येक गोश्ट जे सुभाषाच्या मनान आहा एक एक करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. राज्याचे समाज कल्याण, पेयजल, दिव्यांग सबलीकरण आणि न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. सरकारान ह्या मतदारसंघां भितर म्हाका दिसता की शेकड्यांनी कोटीचो विकास केल्लो आसा. हांगा लागींच आतां परत एक फावटी टेंडर जाता तो आमचो ह्या पायदेवा कडेन वचपाचो ब्रिज जाला ताचो टेंडर जाल्लो आसा. सादारण 26 कोटीचो टेंडर परत एक फावटी जातलो आनी पायदेवा कडेन एक बरी सुविधा जातली. वेणूवाड्या वयल्या पुलाचे एक 6 म्हयन्यां भितर इनॉग्रेशन जातलें. एक 4 लेन ब्रिज आमकां ती पळोवपाक मेळटलो. आमी अनेक प्रकल्प साकारलेले आसा. तुमी अपग्रेडेड जे आमचे साळावली धरणाचो परिसर जो आसा ताचें ब्युटिफिकेशन 30 कोटी मोडून आयज टुरिझम डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. ताच्या सायडीनच आमकां वेलनेस सेंटर येवपा खातीर आमचे प्रपोजल रेडी आसा. म्हणजेच ह्या मतदारसंघां भितर एक पर्यटक दृश्टिकोनांतल्यान एक एडव्हेंचर टुरिझम, एक इको टुरिझम हे कॉन्सेप्ट घेवन ग्रामीण भागांतले एक इकॉनॉमिक एक्टिविटी सुरू करपा खातीर, उपजिविकेचें साधन करपा खातीर, हांगच्या लोकांच्या हाताक काम मेळोवपा खातीर, हांकां दर्जेदार सुविधा दिवपा खातीर आज मुख्यमंत्री आनी तांचे मंत्रिमंडळ हे विशिष्ट पद्दतीन आयज काम करीत आसा. आमी कितेंय मागलें आज पर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी ना म्हणलें ना. पणजी शार महानगरपालिकेच्या हालीं जाल्ले वेंचणुकेन वेंचून आयिल्ल्या नव्या नगरसेवकांक सोपूत दिवपाची कार्यावळ आयज जाली. आयज नवे महापौर आनी उपमहापौर वेंचपा खातीर निवड प्रक्रिया सुरू जावपा पयलीं नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी सोपूत घेतलो. नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या सोपूत विधी उपरांत शार महानगरपालिकेचे नवे महापौर म्हूण रोहित मोन्सेरात आनी उपमहापौर म्हूण वसंत आक्षीकर हांची बिनविरोध निवड जाली. निवडी उपरांत खबरां कडेन
खबराकारांकडे उलयतना रोहित मोन्सेरात हांणी खोस उक्तायली आनी शाराचे उदरगती खातीर प्राधान्य आसतलें अशें सांगलें. I would like to thank the people of Panjim. I mean, first and foremost, none of this would have been possible without the support that the people of Panjim have shown us. I know it's a record, but it's a record that we've done purely in service of the people of. There's a lot of work that is yet to be done, and we are hoping to discharge our duties to the best and to the fullest. First, we want to start with the areas around the casinos. Now, we've already gone out to the right in the night. We've asked the police to basically give us recommendations on what can be done. Now, there's a lot of work that is from the corporation side and needs to be done also. Pay parking boards and bollards and everything to prevent people from parking on the footpath. So we'll take it. Once the plan is ready, we'll take it on a step-by-step. But now the priority of our citizens is paramount. Now, if our people are going to feel any sort of discomfort, we are not in favor of that happening at all. They can extend that deadline legitimately. मजगती नवनिर्वाचित महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या जैता खातीर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी खोस उक्तायल्या. महापौर मोन्सेरात आनी उपमहापौर वसंत आगशीकर हांणी प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेतल्या उपरांत दामू नायक हांणी तांच्या फुडल्या कारकिर्दी खातीर दोगूय फुडाऱ्यांक परबी भेटयल्या. फोंडे विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी डॉ. संजय गोयल हांणी आयज वडील अधिकाऱ्यांची बसका घेवन वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतलो. वेंचणुके संदर्भातचे अधिकारी आनी जिल्लो अधिकारी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. वेंचणूक प्रक्रिया शांततायेन सुरळीत आनी सुरक्षीत जावची हे विशीं ह्या बसकेंत भासाभास जाली. सांग्यातलो नियोजीत मिराबाग बंदरा प्रकल्प सरकार थारायल्ल्या प्रमाण चालीक लायतले अशें स्पश्ट निवेदन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांग्यात जाल्ले एके कार्यावळी उपरांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले. ह्या प्रकल्पाक लोकांनी विरोध करचो न्हय अशी आपूण विनवणी केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. हांव मिराबागकारांक परत एकदां सांगपाक सोदतां, एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कडेन आयिल्ले. आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, सुभाष शिरोडकर आशिल्लो, सगळे जाण आशिल्ले. तांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंदारो जावचो ना, तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदां तांकां सांगता थंयसर बंदारो कदापि जावचो ना हें तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर ते बंदारो जालो जाल्यार म्हाजे कडेन परत येवचो. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी वगीत म्हणजे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही, अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही. म्हाका तेंच्यो भावना कळटा की तेंच्यांनी सांगलां तेंच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जॅकमेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हटलं त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आत्तां कांयच विचार करिना आनी पुराय बंदाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी पयरूच म्हणजे तांकां ऑलरेडी सांगलां म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंदारो आमी बांदिना. त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें आनी तेंच्यांनी घरा वयचें. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. संपूर्ण श्री रामचरितमानस के छठे एपिसोड में श्री राम कथा के प्रति संतों की रुचि और खलों की अरुचि का उल्लेख हुआ. अब अगले एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी करेंगे कलयुग में श्री राम कथा के प्रभाव का अद्भुत वर्णन. आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भावरस संगीत यात्रा पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो.
विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. तामिळनाडू आणि अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाक आयच्यान सुरवात जाली. तामिळनाडून आयज पयल्या दिसा मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी कोलाटूर ह्या आपल्या मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. तशेंच अभिनेते विजय हांणी पेरांबूर आणि त्रिपुरापूर्व मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तामिळनाडू विधानसभेच्या सगळ्या म्हळ्यार 234 सुवातां खातीर जाल्यार अस्तंत बंगालान पयल्या पांवड्या वयल्या 152 सुवातां खातीर 23 एप्रिलाक मतदान जावपाचें आसा. वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जातकच राज्यांतल्या राजकीय घडणुकांक नेट आयला. देशांतल्या जनगणना 2027 ची तयारी आता निमण्या पांवड्यार पावल्या. जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत जनगणना कार्यावळीची म्हायती दिली. 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2026 मेरेन ही कार्यावळ देशभरांत चालीक लागतली आणि ते खातीर केंद्र सरकारान 11,718 कोटी रुपया खर्चाचो निधी उपलब्ध करून दिला. लोकांनी ह्या महत्वाच्या प्रक्रियेन आस्पावीत जावचे अशें आयुक्त मृत्युंजय कुमार हांणी आव्हान केला. का विषय है, लेकिन इसमें राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसमें शामिल होती है और फील्ड का कार्य संपन्न उनके द्वारा होता है. पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अभी वर्तमान जनगणना 2027 आधुनिक काल में जब जनगणना की यात्रा प्रारंभ हुई है 1872 पहली जनगणना उससे 16वीं है और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है. पोरण्या काळांतले थोर रंगसम्राट सर्गेस्त रघुवीर मुळगांवकर हांच्या 50व्या स्मृती दिसा निमतान आयज पणजेंतल्या कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षान खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. जय हिंद प्रकाशन मुंबय आणि गोवा कला अकादमी हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन रंगसम्राट सर्गेस्त रघुवीर मुळगांवकर हांच्या चरित्राचेर आधारीत पत्रकार परेश प्रभू हांणी संपादीत केल्ल्या पुस्तकाचें विमोचन जालें. ह्या कार्यावळीक खाशेले सोयरे म्हूण नामनेचे चित्रकार अरुण दाभोळकार, खासा सोयरे म्हूण भाऊसाहेब बांदोडकरांची चली ज्योती बांदेकार, जाई काजळाचे राजेश गाडगीळ, पोरवाल आणि कंपनीचे विश्वास मोकाशी, डॉ प्रसाद नेवरेकर, डॉ प्रवीण गांवकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या निमतान कला अकादमीच्या कला दालनात रघुवीर मुळगांवकर हांच्या चित्रकृतीचे प्रदर्शन आयोजन केल्लें. क्रिस्तांव बांधवांनी काल गोंयांत पाम संडे मनयलो. ह्या वेळार भाविकांचेर धर्मगुरूंनी पवित्र उदक शिंपडून परंपरे प्रमाण भावार्थ्यांक आशीर्वाद दिलो. पणजेच्या मॅरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे पॅरिश धर्मगुरू फादर सिप्रियान डिसिल्वा हांणी मिरवणुकेची यजमानकी चलयली आनी भावार्थ्यांक आशीर्वाद दिलो. मुंबई इंडियन्स पंगडान काल जाल्ल्या IPL क्रिकेट खेळांत जैतान सुरवात केली. मुंबय पंगडान कोलकाता नायट रायडर्साचो 6 धांवड्यांनी पराभव केलो. मुंबयत जाल्ल्या ह्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान पयली बॅटिंग करून 4 गडे वगडावन 220 धांवड्यो केल्यो. 221 धांवड्याची मोख साधतना मुंबय इंडियन्स पंगडान 19.1 षटकांत 4 विकेटी वगडावन 221 ची मोख साधली. 8 छक्के मारपी रायन रिकल्टन हाका सुपर 6 पुरस्कार फावो जाला. 3 विकेटी घेवपी शार्दूल ठाकुराक मॅन ऑफ द मॅच हो पुरस्कार फावो जाला. 2012 वर्सा उपरांत मुंबय इंडियन्स पंगडान पयलेच फावट IPLांतली पयली मॅच जिखपाचो इतिहास केलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियसतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 1 दिसाच्या गुजरात भेटेर 20,000 कोटी रुपयाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे बसयतले बुनियादी फातर आनी कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण. सांग्यातल्या नूतनीकरण केल्ल्या थळाव्या भलायकी केंद्रांचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाल्ले उक्तावण. नव्या डायलिसीस केंद्र लेगीत केले लोकार्पीत. पणजे शार महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचेर रोहित मोन्सेरात आणि उपमहापौर पदाचेर वसंत आगशीकर हांची बिनविरोध निवड.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी भेटयल्या परबी. देशातली इंधन आणि घरगुती गॅस पुरवठ्याचा सुरळीत आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत अधिकाऱ्यांनी दिल्या माहिती. पोरण्या काळातले थोर रंगसम्राट सर्गेस रघुवीर मुळगावकर यांच्या 50व्या स्मृती दिनाची कला अकादमीत झाली कार्यावळ. चरित्र पुस्तकाचे झाले विमोचन. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.